नुस्तें हांगासर ग्रीन मसाला केल्ले तिसऱ्यो आसा आनी लेपो आसा पळय 1 2 3 4 5 लेपो आसा भाजी आसा हिंगा ही थाली लायक टिपिकल थाली न्हू हें एक आमी इमोशन दिवंक सोदता गोंयकारांक ये बेजिकली तूं जेन्ना थोकवान घरा कडेन वयता तुका खबर ना मागीर कितें रांदलां कितें दुसरे थाली भरपूर खूब रावला ताका लागून 2-2 3-3 थाली खावचे पडटा हांगा येता जाल्यार मातशें पोट मातशें खाली दवरा हांगा वरायटीज तुमकां भरपूर मेळटली नुस्तें हे सायज पळय नुस्त्याचें बाय तुजें नांव कितें रोशन खंयचें तूं पार्किंग एक बेश्टे भियारा तुमी दुसरें पार्किंग हे पळय ट्रिटी सेंटराचें पार्किंग आहा नमस्कार तुमकां सगळ्यांक कोंकणी टीव्हीचे न्यू एपिसोडांत तुमच्या सगळ्यांचो येवकार पावस पळयात हांगासर घमासान पावस आयज टेम्परेचर म्हणटा ते 11 डिग्री टेम्परेचर आहा गाडयेन 11 डिग्री टेम्परेचर दाखयता पण भायर आतां पावस पडपाक लागला टेम्परेचर मातसो चेंज जाल्लो आसा तर आयचे जे आमचे रेस्टॉरंटा वचपाचे ते गोंय गोवा मोजे काळीज तुजी सोबीत सांज दोर्याच्या लारांनी सुसेगाड मोजो गांव नाच गोवा मोजे हॉन्स्लो हाय स्ट्रीट आता हे आता बरेचसे जण चिंता करता की गाडी पार्किंग खंय करपाचे हे पळयात गाडी पार्क हांवें केला ॲप थ्रू आनी जर तुमकां वगत जाता न्ही जाल्यार थंय बसून तुमी एक्सचेंज करपाक शकता कित्याक हांवें 2 वरां केल्ले आनी काम करताना टायम कसो ना जाता काय कळना ताका लागून हांवें मागीर थिंगा बसून एक्सटेंड केले टोटल 4 वरांचें पार्किंग हांवें केलां हांगासर हे पळयात अजून 1.5 वर दाखयता आतां तुमकां हांव हिंगा येवपाचें कशें दाखयता जे कोणाक गाडी पार्किंग करपाक जाय पळय ट्रिटी सेंटर आहा हांगासर थंय तुमी गाडी पार्क करपाक शकता दुसरें म्हणजे पळय हांगासर हे पार्किंग आहा बेल हे जे पब आहा न्ही थिंगा ते पळय पब दिसता हेजे फाटल्यान पार्किंग हांवें गाडी पार्किंग हांगा केला 2-3 जागो आहा तर कन्फ्यूज जायनाका आनी येवपाचे कशे बश्यो भरपूर आसा हांगासर हॉन्स्लो मार्केट प्लेस बीन हे सायडीन आजूबाजून आहा पळय हांगासर पासून येयल्यार तुमकां भरपूर तुमकां जागो गाडी पार्किंग करपाक मेळटा आतां हांव कितें करता तुमकां लोकल जागो दाखयता येवपाचें कशें हांगासर हे रेस्टॉरंटान तर हे बेल रेस्टॉरंट आहा न्हू हांगासर सरळ ते कोणशा वचपाचें आनी थंयसून मारपाचें लेफ्ट आनी पावले तुमी मागीर रेस्टॉरंट गोंय खंय सांगपा ना फोनान तरी देखून पावल्या कळटा पळय हे एरिया पळया हांगासर अशें दिसता न्ही हांगासून तेवटेन लेफ्ट गेले पावले थिंगा पळय लोफडी चालू आहा लोफडी पळोवपाक तुमकां दाखयता सांगपाक शकना म्हाजे कडेन कॅमेरा आहा पळय मोठे मोठे कॅमेरा आहा ते एकामेकाक सोडून म्हाज्या फाटल्यान येवपाक आहा पार्किंग एक बेश्टे भियारा तुमी दुसरें पार्किंग हे पळय ट्रिटी सेंटराचें पार्किंग आहा आनी 2-3 अशें पार्किंग आहा पार्किंग एक भियानाका तुमी गाडी घेवन येयात बशीन येयात पण येयात आनी जेवण एन्जॉय करात हॉन्स्लो हाय स्ट्रीट दाखयता तुमकां नाच गोवा मोजे सांगाता ही रात नोकेत्रां साक्षी कोरमिथा हांगासर खंय तरी आहा फूल देसी इलाका आतां हे पळय हांगासर आहा रेस्टॉरंट हॉन्स्लो म्हणटा थिंगा आसा आमी सद्या आतां हिंगासर सारकें मेन टावन सेंटर हो आतां चला आतां तुमकां भितर व्हरता गोयम गोयम मजा गोयमांत सगळो दीस म्हाका म्हाका दिसता सांत बागा म्हाका बागा बिचर म्हाका सोदता तुज्या हास्यांत म्हाका फुलोन फिडा जाता पळोवपाक असलें वातावरण न्ही एकदम बरें दिसता गोंयांत येयल्ले भशेन कोण नाका दुबय नाका लंडन टावन गोयमच्या शिमांत म्हाका कित्याक क्राउन तुज्या दोळ्यान दिसता अरेबियन सी मोग म्हाका जाला रे फुल HD आय रे मोगाचो सीज थिंगा एक मामी आसा थिंगा सद्या कस्टमर्स आहा थिंगा ते डिस्टर्ब करपाचें न्ही आनी जेवण एन्जॉय करा फटाफट आनी हांगासून शूट मारया चल आतां तुमकां हांव वयर घेवन आसा वयर बी या भरपूर पळोवपा सारकें आनी हांगासर ड्रिंक्स बी दवरलेले आहा अशें भितर सरतात तुमकां म्हाजे स्टेप्स मातशे सांबाळचे पडटले भितर येतात तुमकां हांगासर माक बाब आसा तुमकां वेलकम करपाक जालें जेवण बाय तुजें नांव कितें रोशन खंयचें तूं गोंय मेर्शे मेर्शे आनी तूं सांताक्रूज तुजें नांव कितें सिडनी बाब तुजें नांव कितें मागीर सालूच न्हू म्हाका सालू म्हणटा सालू म्हणटा सालू बाब
ते थाली घेयला ओर बेशी नुस्तें फिश करी रे इसणाची ताली घेतल्या थाली केशें आसलेलें एक्सपिरियन्स बरें कितें वरायटीज बरे भरपूर हां फीश अजून खाऊ ना कुर्ल्यांचे हाला कडी वायस बेस्ट आसूं बेस्ट सारखे तुवें घेतला थाली घेतला ओके आनी खंयसून येयला तुमी स्विंडन स्पायसीस मिरसांग पळय कितले आनी हे पळय सोलां आनी भरपूर सामान आनी सगळें तुमकां दाखोवपाक शकना हांगासर भरपूर टायम जाता ताका फाटल्यान तिरफळां पळय आनी चाये पालो पळयात आनी गालमो पळयात आनी हांगासर माडा गोड आनी हांगासर पळयात सोलां हे सगळे वस्तू ते हांगासून घेयना गोंयसून इम्पोर्ट करता गोंयासून गोवासून इम्पोर्ट केल्ले वस्तू हे सगळे एवरी वीक हांची डिलिव्हरी येता आनी अशे बरेचशे वस्तू आसा हांगासर पाव ते स्वता तयार करता घेवन दाखयतात लिंबू सोडा तुमकां हे भशेन मेळटलें पळयात प्रेजेंटेशन पळयात कितें सुंदर आसा सुंदर या थँक्यू This is Kingfish thali, sir. या This is pork chicken. अँड दिस इज प्रॉन Yeah. करी Curry. या थँक्यू व्हेरी मच तर हे किंगफीश थाली आतां हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटलें किंगफीश थालीन आसा कितें नुस्तें हे सायज पळय नुस्त्याचे हे नुस्त्याची सायज सोल कडी आसा पापड आसा कॅबेज फुगात आसा मागीर लोणचें आसा आनी हांगा पळयात क्रॅब शेके आसा हांगासर क्रॅब शेके आसा किसमूर आसा आनी शीताचे पोर्शन पळयात येदे व्हडले तर हे थाली आनी हेज्या वांगडा तुमकां सुंगटाची कडी आसा सुंगटाची कडी ओके बेस्ट म्हणजे कितें जेवण हातीन जेल्ले बरें कोणे एकट्यान कमेंट केल्ले की अनसिविलायज म्हणून अरे सर घरा कडेन हांव तर केन्नाच चमचो घेवन जेयनासलो हातीनूच जेवन इतलो व्हडलो जाला व्हडलेपण करून कितें करपाचें देवान हात दिला हातीन जेयात तेन्ना तुमकां टेस्ट कितें तें कळटलें हो गमतलें बेश्टे व्हडलेपण करून कांय फायदो ना 5 स्टार हॉटेलाचो जनरल मॅनेजर पासून फुडें बसलो न्ही तरी पूण हांव हातीन जेयता हेतून अनसिविलायज कितें म्हाका समजना दुसरे थाली भरपूर भूक लागला ताका लागून 2-2, 3-3 थाली खावचे पडटा हांगा येता जाल्यार मातशें पोट मातशें खाली दवरा हांगा वरायटीज तुमकां भरपूर मेळटली आनी आतां हे माय वाड घे हेजे बाबतीन पात्रांव मातसो बरो एक्सप्लेन करता तुमकां हातून कितें आहा तुमकां दाखयता नुस्तें आहा हिंगासर ग्रीन मसाला केल्ले तिसऱ्यो आसा आनी लेपो आसा पळय 1, 2, 3, 4, 5 लेपो आसा भाजी आसा हिंगा शीत आहा शीताचो पोर्शन पळयात हे थालीचें नांव माय वाडगे विनोद बाब गुड आफ्टरनून थँक्स फॉर कमिंग टू गोंय तर हे बाब नांव कितें तुमगेलें मारियो रेस्टॉरंट पात्रांव तर हेंच्या वांगडा आनी एक पार्टनर आहा ते मातशें कॅमेरार गरज येता तर मारियो आमकां हे थाली बाबतीन माहिती इन्फॉर्मेशन कितें आहा तें दितले मारियो बाब हे थाली तुमीच सांगा फर्स्ट डे थाली दिला हे थाली आनी हे थाली भशेन मातशें एक्सप्लेन करा पळय ओके ही थाली तुका स्टँडर्ड थाली जी एवरी रेस्टॉरंटार मेळटा ती तुका इसवण मेळटलो टायप ऑफ चॉयस ऑफ फीश मेळटलें कुल्ल्या शेक किसमूर रायस पिकल पापड सोलकडी भाजी ही थाली लायक टिपिकल थाली न्हू हें एक आमी इमोशन दिवंक सोदता गोंयकारांक बेजिकली तूं जेन्ना थोकोन घरा कडेन वयता तुका खबर ना माय कितें रांदलां कितें सो यू कम हियर आनी यू से माय वाडगे लायक बेजिकली यू डोंट नो वॉट इज देर बट इट्स ऑल सरप्रायज सो आनी माय फूल एफर्ट घातली पुताक वा आपले धुवेक बरें कितें बेगीन जाता तें रांदूंक दिवपाक सो ते भशेन वरायटी आसतली कितें आसतलें तें खबर ना बट जायतें नुस्तें आसतलें भाजी आसतली एक स्वीट आयटम आसतलो सो आयज तुमी पळयलां हांगा ग्रीन हेजें
किंगफिशरचे ग्रीन Green आहा, तिसऱ्यो आहा, लेपो आहा, भाजी आहा. सो दीस चेंजीस एवरी डे, डिफरंट थिंग. आनी एक लायक पुडिंग, कॅरमल कस्टर्ड, ओ बेबी फ्रूट कस्टर्ड, कितें डिफरंट आयटम आसता एवरी डे. बट हें एक आमी इमोशन दिवंक सोदता गोंयकाराक, माय वाड गे. सो इट्स ऑल सरप्रायज. इट्स बेसिकली तूं जसो घरा कडेन वचून म्हणटा माय आपल्याक वाड, तेंच आमी फिलींग कस्टमरांक दिवपाक सोदता. ओके. आणि हांवें आयकलां अशें की पाव जे आहा पाव हय तुमी हांगा स्वता बेक हय, करता. सगळे फ्रेश बेक करता. पाव म्हूण, लोलयो म्हूण, तूं ओडगो फेस्ताक गेल्या उपरांत त्यो तुका गाड्याचेर कश्यो लोलयो, सेम लोलयान भितर सॉसेजीस. आमी जाता तितले एफर्ट घालता विनोद बाब, जाता तितले गोंयच्यो वस्तू गोंयकारपण लागीं हाडपाक. सो आमी चडशे सगळे की इंग्रेडियंट्स गोंयच्यान हाडटात, आमकां शिपिंग येत आसता. सो तें दिवपाक, इवन चोरीस पाव लिटरली सेम, नो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. ती चेरीसा डायरेक्ट पावान भरता, नो एनी फर्दर चेंजीस वा इनक्रीज करपाक कांय क्वॉन्टिटी ना, सेम घालता. आनी वी रियली गेट फीडबॅक्स. आमकां सांगता लायक जनरेशन, आमी जेन्ना गोंया वचून फेस्ताक खातालो पळय तो चेरीस पावाचो, वा अक्षय खातालो त्या चेरीस पावाचो टेस्ट मेळ्ळो म्हणून. ओके. चेरीस पाव जर घेत तर त्याचे प्राइस किती उरतले? चेरीस पाव 550. 515 चेरीस पाव. तो फ्रेशली ब्रेक पाव आनी तितून चेरीस. फ्रेशली, मेन म्हणजे फ्रेशली ब्रेक पाव. हय. फ्रेशली बेक पाव म्हणजे बाजारांत हाडलेले न्ही. तो पाव जे हांवें गोवन पाव ते हेजे बद्दल हांव उलयतां. दाखयता तुमकां पाव पळोवपाक मेळटले. हय, पाव लोलयो मेळ, पण पाव आतां सद्या ऑलरेडी ते कोते पाव दाखोवपाक जाता. फ्रेश ताजे पाव पयले ताजे पाव मेळटले तुमकां हांगासर. फ्रेशली बेक पाव ऑल टायम तुमचे सदां फ्रेश मेळटले. फ्रेश मेळटा, फ्रेश पण एवरी डे पाव फ्रेश. आणि नुस्त्याचे वरायटीज कसले कसले नुस्तें आसा तुमचे कडेन? आमी आतां न्यू विकेंडाक आनी एक मेन्यू इंट्रोड्यूस फॉर एज ऑफ नाव. जसो म्हटलं इसवण आहा, लेपो आहा, आनी मागीर बाकीचे सगळे शेलफीश वा म्हटले ऑयस्टर, मसल्स, तिसऱ्यो, आनी हय कालवां, वरायटी आहा. वरायटीज आहा. म्हणजे डेली तुमचे मातशे वेगळे पळोवपाक मेळटले. हय. आतां हे जे रेग्युलर थाली आहा हेजे वांगडा नुस्तें चेंज जायत रावतलें. हय, तितून चॉयस आहा तुका ऑप्शन. यू गेट फ्रायड प्रॉन्स, मागीर मॅक्रल, नाजाल्यार किंगफीश, हे 3 चॉयसीस. बट तितून वरायटी तुका चेंज जात रावतली. ते मेनूचेर बरयल्ले आसपाना. एक दीस आमोटीक आसतलें, एकदां बालचाव आसतलो, एकदां मोल आसतली. सो चेंज जायत रावतले वस्तू. ओके. दुसरें म्हणजे कितें, जे आमचे जेवण आसा न्हू, आतां पळोवन पळय रूच येता पळय, हय. हे जेवण आहा न्ही ते दुसरे लोकां पर्यंत पावोवपाचें आमी. सारकें. आमचे गोंयचे जे जेवण आसा न्ही टेस्टी, लोकांक खबर ना. थोडे जाण खाले काय म्हणटा अरे गोवन खाना इतना अच्छा अशें तशें. ताका लागून दुसरे हिंदी चॅनल आसा. आतां हे कोंकण क्रॅबान कितें हें सगळें तुमकां पळोवंक मेळटलें. आनी हांगा वायब्स आहा, गोवन टच दिल्लेले आहा. पळोवपाक इतलो बरें सुंदर दिसता. भितर येतात भायरसून ते पोदेर येता तो व्हिडिओ फोटो आहा पळय तो एकदम सारको एट्रॅक्टीव आहा. म्हणजे ही आयडिया कशें कितें येयलें म्हणजे हें दाखोवपाक जाय अशें. विरोध स्टार्ट हांव नांवा वयल्यान करतलो. लायक लोक म्हणटा गोंय तुमी सारकें प्रोनावंस करिना, गोंय तशें बरयना. बट आमकां नांवाचेर खूब डिस्कशन केलें हांवें आनी वनिकान, कितें नांव घालतलें. बट एक नांव आसलेलें, एकूच कॅची नांव सोदताले. फॉर एग्जाम्पल विनोद चल गोंय या रे, कोणाक फ्रेंड आमी म्हणटा चल कोपाक या, पळोवया गोंय या रे. सो ते नांवाक लागून एक वर्ड कॅच करपाक खूब ट्राय केले, डिफरंट वर्ड्स. बट फायनली वी केम अप गोंय इज प्रोनाउन्सिएशन गोंय, बट तुमी ते सारकें पळयता GOI, इट्स अ गोवन दाबोलीम एअरपोर्ट कोड तो. सो दॅट इज वॉट वी आर ड्रीम डेस्टिनेशन. एव्हरी वन इज लॉंगिंग टू गो टू गोवा. सो गोंया वचपाक सगळे. सो तेच एक्सपिरियन्स आमी हांगा दिवपाक ट्राय केला. हय. आनी बरेचशे लोकांक मातशें कन्फ्यूज आहा. म्हणजे आतां कोंकणीन जेन्ना आमी उलयतले न्ही, गोवा म्हणना आमी, गोंय म्हणटा. एक्चुअल प्रोनाउन्सिएशन इज GOI. ते बरेचशे लोकांक प्रोनाउन्सिएशन गोंय केला, बट बरयतना गोंय GOY बरयता. बट गोंय आमी तो गोवा GOI यूज केला. नांव बरें सुंदर आहा. आनी डेकोरेशन वातावरण बी भरपूर आहा.
आणि मार्क रेवलान तुमचो फ्रेंड बरोबर खूप मार्क रेवलाचो बिग फॅन हांव सो ओके. म्हाका अशें घातला मी थोडे पोस्टर आनी हय हे इंटेरियराचेर खूब काम केलां. इट डजन डायरेक्ट ओवरनायट जावना हें. खूब चेंजीस तेज्या वांगडा बसोन ना हें नाका तें नाका, हे फाटलें पेंटींग पळयता तुमी तितून शिगमो आहा, कार्निवाल आहा, सगळें मिक्स घातला. खूब attractive. थंय आमची बायलां चुगली गँग केला, एक सेक्शन केला चुगली गँग. सकयल वायब्रंट गोवा दिश्टी पडटा, तितून मोदें सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन मार्क रेवलॉन आहा. सो सेम फिलींग दिवपाक ट्राय केला. हांगा सूप येयलें आमचें, कलर कॉम्बिनेशन, थीम सगळें खूब वर्कआवट करून इट डजंट हॅपन लायक 1-1.5 म्हयनो लागलो हें प्रिपेर करपाक. आनी मागीर आमी आमचे आयडियाज आसल्यो ती आमी डिझायनराक दीत रावले. तो आमकां डिझायन करून धाडटालो, ना ही चेंज ना हें चेंजीस जाय हें जाय करून फायनली हें येयलां. आनी हे पीपल आर रियली लविंग द वायब्स. सुशेगाद गोंयकाराक एक सुशेगाद जागो दिवपाक ट्राय केला आमी. हय बरें सुंदर आहा पळोवपाक, बरें एकदम कोझीनेस गोंयचें फिलींग तुमी हांगा रियली दिता. तर आमी कितें करया आतां, जेवण हांव टेस्ट करता हय प्लीज, आनी- तोंड जावचे पयलीं. लोकांक दाखयता तोंड दाखोवपा पयलीं. ओके, देव बरें करूं तुमकां. आनी भरपूर ऑप्शन सगळे खावपा जावपाना, तुमकां व्हिडिओ करपा लागून घेवचें पडटा. ओके, माय वाडगे. तर ग्रीन नुस्तें हांगासर मेन कितें हातीन जेवपाचें सिस्टम आहा. हातीन जेयल्यारूच कळटलें जेवणाचो टेस्ट. क्लॅम, तिसऱ्यो, हे सगळे चमच्यान कशे खातले तुमी. लेपो चमच्यान खातले, लेपो हातीन खाल्यार बरें न्ही. मागीर भाजी, चिटकी, मिटकी, नुस्तें ग्रीन मसाले इतले टेस्टी आहा न्ही, एकदम फ्रेशनेस मसालो. वा 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 खूब अप्रतिम आहा. तुमी जर हांगासर येयला आनी जेवण एन्जॉय करून गेला, कमेंट सेक्शनाक बरें. तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो. ड्रिंक हांवें लिंबू सोडा घेतला आनी त्याच भाशेन कोकम ड्रिंक मुद्दम तुमकां दाखोवपा लागून कोकम शरबत, कोकम ड्रिंक पासून घेतला, तेय दाखयता तुमकां. प्रेजेंटेशन पळयात. हा मन तृप्त जालें. आतां थाली, गोवन करी आसा हांगासर, हे अशें घालपाचें. सोल कडी दोऱ्या सायडीन हांगासर. सुंगटां कडी एकदम घरात खाल्ले भशेन फिलींग येवपा लागला. आनी घरा कडेन चडांत चड लोक हातीनूच जेयता. हातीन जेयल्यार टेस्ट एक वेगळोच तरेचो. तुमच्यो चॉयस, तुमकां कशें जाय खावपा जाय, कशें जेवण तुमकां एन्जॉय करपा जाय, तें सगळें तुमचेर. सुंगटां पळया, सुंगटां कडी हे थालीचेर. थोडे जाण बेश्टे कमेंट करता मागीर अनसिविलायज, हातीन जेवल्यार अनसिविलायज जाता काय. अप्रतिम नुस्तें सायज पळया. नुस्तें पळयात कितलें सॉफ्ट आहा. तितलेच भरलेलें आहा. ओवर ना, ओवर जालें जाता कितें मातशें ड्राय जाता आनी सारकें एकदम पयलें. थाली वांगडा पापड पासून मेळटा. किसमूर पळयात. तुमकां वांगडा येतले न्ही, 4-5 जाण वा फॅमिली वांगडा येयले न्ही, तर हे प्लेटर घेयात. सी फूड, माणकी आसा, कुल्ली आसा, सुंगटां आसा, वरायटी पळयात.
प्रेजेंटेशन पळोवनूच पोट भरतलें. कुल्ल्यो कितले जाणां आवडटा, कसलें नुस्तें आवडटा तुमकां? तुमचें फेवरेट कितें? तुमचें नुस्तें फेवरेट खंयचें? कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. माणकी हे सगळे झलक तुमकां दाखोवपा लागून हे सगळे झलक घेतलेले आसा हांगासर. कितें हातूंतले तुमकां आवडटा, कितें ट्राय करून दाखोवपा जाय, कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. सोलकडी. सोलकडी बरेचशे जाण जेवणाचे पयलीं पिता, बरेचशे जाण जेवण जाले उपरांत. हांव कितें करता, अर्दे पयलीं पिता आनी अर्दे लास्टाक. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे दिसून पळयता कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले सांगात. 4 लोकांक कळयात जेवण हांगासर कितले सुंदर आनी कितले टेस्टी जेवण हांगासर मेळटा. पयलीं लिंबू सोडा आनी अशे बरेचशे ड्रिंक्स आहा पितेले लोकांक, आनी जे नॉन अल्कोहोलीक आहा तांकांय बरेचशे वरायटी हांगासर आहा. हे कोकम ड्रिंक होममेड म्हटल्यार सारकें होममेड आहा जेवण. एकदम खूब बरें आहा. प्रेजेंटेशन एकदम सादें जे घरान जेवण मेळटा पळय ते भाशेन, ते व्हडलेशें काय सो ते फंकी काय करूंक वचना. नॉर्मली कितें पोटान वयतलें तेंच बशीर हाडून घातला. ते एकदम बेस्ट आहा. आनी थालीचे प्रायस आहे अजून सांगू ना. थाली 1450 आणि माय वाडगी 1550. 1450, 1550 चड व्हडलेशें काय ना. जे घरगुती जेवणाक तुमकां एक 2 पावंड एक्स्ट्रा दिवन बी जर घेतले न्ही, जेवणाचो रुचीक थिंगाच कळटा. तर म्हाका तर खूब आनंद येयलो, खूब बरें दिसलें. हांव पयस रावता, ट्राय करता परतून परतून येवपाक. शेड्यूल इतलो टायट आहा न्ही, त्याच भाशेन. बाबा देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. मेळचे अशेंच तर तुमी पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. कोंकणी टीव्ही.